काणकोण दर्यादेगेर पळोवणी करपाक एकूय साधन ना, आसा त्यो सुविधा कळमेत पडल्यात। सुरक्षेचे बाबतीन हो दर्या शुन्याचेर आसा। 20 कोटी खर्च करून गोवा शिपयार्डा कडल्यान सरकारान बोटी घेतिल्ल्यो, पूण त्यो तश्योच पडून आसा। पळयात सरकारान चलयल्ल्या पैशांचो इबाड दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। सद्याक आता परिस्थिती बदलता, जग बदलता आणि आता वेगवेगळ्या तरेचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जावपाक लागला। वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळ्या तरेचे हल्ले जावपाक लागले। जेन्ना मुंबईच्या ताज्याचेर दर्यांतल्यान आतंकवादी आयले आनी हल्लो केलो त्या वेळा साकून सरकारान बऱ्याचशा पद्दतीन अलर्ट जावपाच्यो हालचाली सुरू केल्यो आणि खास करून गोंय सरकारान सुद्धा गोंयाक जे बीच आसा त्या बीचाचेर स्पेशल कोस्टल पुलीस झोन एस्टाब्लिश केले आणि थंयसरल्या पुलिसां खातीर सरकारान जवळ जवळ 1.5 आणि 2.5 कोटीचे बोटी पुलिसांक दिल्या। ह्या संदर्भात जेन्ना आमी भितरल्यान माहिती मेळोवपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर गोंय सरकारान पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन जवळ जवळ 9 बोटी खंय एका बरोबर सुपूर्द केल्ले आणि त्या बोटीचे जे मेजरमेंट जर पळयलो ते टर्नओव्हर पद्दतीन तेजे मेजरमेंट करताले आणि तेन्ना ते 5 टनाच्या बोटी आशिल्ले 3 आणि जवळ जवळ 12 टनाचे 6 बोटी आशिल्ले आणि ह्यांचो कॉस्ट जर पळयलो जे 5 टनाचे आशिल्ले ताची कॉस्ट जवळ जवळ 1.5 करोड जाल्यार जे 12 टनाचे बोटी आशिल्ले तांची जवळ जवळ 2.5 करोड इतली बजेट आणि एकंदरीत जर बजेट पळयली जाल्यार सुमार 20 करोड खर्च करून हे बोटी हांगासर गोवा शिपयार्डा तर्फे गव्हर्नमेंटान घेतिल्ले। पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना हे बोटी जशे जशे यूज करता त्या वेळाचेर ते मेंटेन करपाक जाय आशिल्ले, पूण दुर्दैवान सरकारा कडेन मेंटेनन्स करपा खातीर पयशे नाशिल्ल्यान ते अजूनही अशाच तरेन पडून आसा। आता जर सद्याक जे कोस्टल पुलीस आसा तांकां समज दर्या कितें जर प्रॉब्लेम जाता किंवा दर्या कोणी भायले जर कोणी आयले किंवा लास्ट टायम जसो हांगासर मलपेचे बोटी येवन फिशरिंगा खातीर जेन्ना प्रॉब्लेम जालो त्या वेळाचेर पुलिसेक सांगलें, पूण पुलिसे कडेन बोट नाशिल्ल्यान पुलीस मातशे दुर्दैवान हतबल जावन थंयच उगी रावचे पडले। जेन्ना आता बोटी आसा सरकारान रिपेर केले ना आणि पुलिसेक जेन्ना खंयचीय जेन्ना गजाल हँडल करपाची आसा जाल्यार ती पुलिसांनी कशी करप किंवा आपले जे कोस्टल बेल्टाचे पेट्रोलिंग किंवा जो तांच्यांनी काम करपाक जाय सेक्युरिटी फोर्स म्हणून तांच्यांनी हे काम कशें करप हो तितलोच आता मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। आणि ह्या इतलें सिच्युएशन आसतना पुलीस डिपार्टमेंटाकडे पैसे नासतना सुद्धा आता तांच्यांनी आनीक एक 4 करोडाची बोट घेतला आणि ते खंय अजून पैसे खास करून जे आमचे बोट कंस्ट्रक्शन करपाचे गोवा शिपयार्ड आसा तांकां खंय दिलेच ना। अशा सिच्युएशनाचेर रीण पद्दतीन कशा पद्दतीन सरकार चलतले आणि गोंयच्या लोकांक कशा पद्दतीन ते प्रोटेक्शन दितले हो आता मोठो प्रश्न। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।